कमिशनर चेअरमॅन आमचो पीटर बॉर्जिस हाणें जे नोंदणी काडले जे आमचे यूथ हालींच आमचो एक यूथ भुरगो जो हांगासर ड्रोन जालो आनी खरेंच आमकां शॉक जेन्ना तो यूथ इतलो भुरगो आमचो सोंपता तेन्ना आमकांय जायतें दूख जालें आनी ताका लागूनच आमकां पीटर बॉर्जिस म्हणपाक आमी सायड इन्स्पेक्शना ह्या हाचेर कितें तरी उपाव काडया कितें फाल्यां सेम थिंग रिपीट जावपाक जायना ताका लागून आमी हांगासर आयज सायडीर येयल्ले आसा आनी आयज आमचे सगळे मामलेदार तशेंच PI बाकीचे ऑफिसर सरपंच पंच बी हांगासर येयल्ले आसा आमी इन्स्पेक्शनाक आनी आमी आतांच डिस्कस करताले जेन्ना आमी डिस्कस करता तेन्ना आमी एक डिसायड केलें जे आमी WRD जे डिपार्टमेंट आसा ताका आपोवन हें आमचें कितेंय तर आमकां ताका एका कितें सोल्युशन आसा कित्याक हांगा डीप आसा पयलीं ते चिरे बी हांगासर काडटाले आनी हें डीप जावन आतां हांगा सगळें उदक हांगासर उरता म्हणटच हाकाच लागून म्हाका दिसता की चड डीप ताका ताळो बी जायना अशें म्हाका दिसता आनीक जाता ते भाशेन फिलींग करून जे आमचें लेवल परत तें लेवल करून आमकां दिसता तें हाडचें पडटलें आनी आमचो कोण एक्सपर्ट जो कोण आसा ताका हाडूनच हें सगळें आमकां करचें पडटलें आनी जाता ते भाशेन आमी कमिशनराक आमचो चायल्ड कमिशनर हाकाय सांगलां तूं डायरेक्ट करून आनी म्हाका एक कॉपी धाडून सांगलें आनी हांवूय हाचेर कितें म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन एज MLA म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव काम करून There was a death of a minor student here 2 days ago, and the commission has taken so much cognizance of this death of a student, and we thought like such abandoned quarries are lying across Goa. And not earlier this was one, earlier also we had death of 4 minors in Tuve. This is an area of concern for us, especially during monsoon when these water bodies are filled. There is a tendency of a lot of youngsters to come at these isolated places which are unsupervised, unmanned, and there are no signages, no danger is anticipated. So all these factors have been concern for us, and we schedule this inspection primarily with the local Panchayat, the police, and the deputy collector. After inspecting the site, there was a suggestion that orders be given to water resource department to survey the place and find out whether this water flow can be I mean the water was flowing initially, it seems, so now it is blocked somewhere, whether that can be resolved. So that's one suggestion in which the commission is going to direct the WRD office. I have also explored the possibility of having some signages here so that some preventive measures are explored.